सो मॅनेजमेंट ऑर ट्रीटमेंट पयलीं ट्रीटमेंटार येवचे पयलीं आमी एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट कवर करूंक जाय सर तो प्रिवेंशन. सो खूबदां अशे कॉजीस आसा जशें हांवें तुमकां सांगलें मेटर्नल इन्फेक्शन्स आवयक जेन्ना इन्फेक्शन जाता ती इन्फेक्शन प्रिवेंट करपाक इवन वॅक्सिन्स थोडी असतात किंवा भुरगो जेन्ना जल्मात येता तेन्ना ताका ते कानात परत परत इन्फेक्शन जावंक जायना म्हणून आमी खूब कितें कितें करूंक शकतात. अच्छा. मेंटेनिंग गूड हायजीन एट होम. भुरग्यांक जेन्ना फीड दिता तेन्ना इन एन अपरायट पोजिशन फीड करप, न्हिदोवन फीड करप ना. कित्याक ते दूद दिता तेन्ना न्हिदोवन दिले भुरगो एकदम डेकर घेता तेन्ना ते इन्फेक्शन ते दूद जे आसा ते फ्रॉम द ट्यूब विच इज देर बिहायंड द नोज ते कानात वचून कानाचें इन्फेक्शन परत करचें. सो सर्टन व्हेरी बेजीक थिंग्स इफ वी फॉलो देन दीज थिंग्स कॅन बी प्रिवेंटेड. ऑल्सो तशें म्हणपाक गेलें जाल्यार स्मोकिंग विच इज व्हेरी कॉमन, व्हेरी रॅम्पंट. सो स्मोकिंग इज अ व्हेरी कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस एट अ लेटर एज. तशेंच उलोवंक गेले जाल्यार थोडे अशीं वखदां आसतात जी फॉर ट्रिटमेंट ऑफ मेजर इलनेसीस लायक मलेरिया किंवा ट्युबरक्युलोसीस TB जे आमी आयकले आसतले. दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ट्रिटींग दोज बट खंय नाल्यार खंय दे कॅन ऑल्सो डॅमेज द हियरिंग. सो मल्टीविटामीन डेफिशियन्सी दिस इज एनदर कॉज विच इज ट्रिटेबल. आमी जर टायम टू टायम आमचें जेवण जेवलें आनी बरें हेल्दी जेवण जेवलें जाल्यार देखून आमकां असो तो प्रिवेंटीव अशें म्हणून कवर करूंक शकता. सो दीस इज द प्रिवेंटीव पार्ट ऑफ इट. सो आतां फुडें नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द हियरिंग लॉस. सो आतां जेनेटीक इश्यूज जे आसतात तांकां वी कॅनॉट डू मच. बरोबर. ओके. सो बट लेटर ऑन इन लायफ जर त्या भुरग्याक आतां पड्ड्याचो प्रॉब्लम आयलो किंवा ते बारीक बारीक हाडांचो प्रॉब्लम आयलो, खूब जाणांक खबरूय आसतले गोंयचे जनतेक की तांकां ऑपरेशनां आसतात म्हणून नवो पड्डो घालपाचो ऑपरेशन आसता, ती हाडां चेंज रिप्लेस करपाचें ऑपरेशन आसता. ही ऑपरेशन आमी रेग्युलर बेसीस GMCत करतात. त्या भायर जांकां हो हांवें जें म्हणलें नसाचो प्रॉब्लम आसा म्हणल्यार नर्व कॉक्लियर नर्वाचो जो प्रॉब्लम आसा त्या पेशंटांक जांकां एक मायल्ड लॉस म्हणटात म्हणल्यार कमीत कमी आसा किंवा मातसो चड आसा तांकां हे आमी जे श्रवण यंत्र म्हणटात ऑर हियरिंग एड म्हणटात दीस ऑल्सो म्हणल्यार पेशंटाक ते खूब बेनिफीट पडूंक शकता. सो दीज आर द थिंग्स दॅट वी नो. त्या फुडें जांकां तीव्र ते अति तीव्र श्रवण दोश आसता म्हणल्यार सिवियर टू प्रोफाउंड भरपूर आयकुपाक तांकां कमी आसता त्या पेशंटाक हो कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणून आनी एक सर्जिकल मेथड आसता जातून आमी तांकां ट्रीट करूंक शकता.